सध्या तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या घरा गणपती बाप्पा विराजमान जाला। चवथीच्या निमतान सगळे कडेन खोशेचे ल्हान पातळा। पूण तुमकां खबर आसा तुमचो अपूर्बायेचो बाप्पा खंय रावता, ताचो जल्म केन्ना जालो, ताचो नामो कितें, अशे साबार प्रश्न जर तुमकां पडल्यात जाल्यार पळयात ही खबर। 14 विद्या आणि 64 कलांचो अधिपती आशिल्लो गणपतीक सामान्य मनशाच्या दिसपट्ट्या जिणेकडेन जोडून सामाजिक संदेश दिवपी तरेतरेचे देखावे चवथेच्या निमतान पुराय देशांतली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळां करतात। असोच एक देखावो झारखंडांतल्या जमशेदपुरात केला, जाची सध्या पुराय देशभर चर्चा सुरू आसा। ह्या देखाव्यांत गणपतीचे आधार कार्ड तयार केला। हय, गणपतीचे आधार कार्ड। तातूंत गणपतीचो फोटो आसाच, पण ताजे वांगडा आधार कार्ड नंबर लेगीत बरयल्लो आसा। गणपतीचो नामो जाणात तुमी? ह्या कार्डार बरयल्ले प्रमाण श्री गणेश, सन ऑफ महादेव, रावपी कैलास पर्वत, वयलो माळो, मानसरोवरा लागीं कैलास असो नामो आसा। जाल्यार पिन कोड आसा 00001। मैं भी गणेश पूजा करता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कुछ यूनिक करता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि आधार कार्ड क्यों ना बनाए, हम इंसान का बन सकते तो भगवान का क्यों नहीं। मैंने इसी में सोच के फिर गणेश भगवान का भगवान का आधार कार्ड बनवाया। क्या लगता है बनना चाहिए था आधार कार्ड? ऐसा तो नहीं बनना चाहिए था, पर मैं करने के लिए, मैंने एंटरटेनमेंट के लिए बनवाया गया। मैं इसलिए आधार कार्ड बनाया कि जब इंसान भगवान का आधार कार्ड बन सकता है, इससे जागरूक हो कि इंसान भी अपना आधार कार्ड बनाए। बहुत से आदमी जो अभी भी अपना आधार कार्ड नहीं बनाए हैं, इससे ये होता है कि मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अपना आधार कार्ड बनाए। ह्या आधार कार्डाचेर आशिल्लो कोड स्कॅन जातकच मोबायलाचेर गणेशाची वेगवेगळी रुपां दिश्टी पडटात आणि ही रुपां पळोवन मन सामकें धादोशी जाता। खुबशे लोक सध्या ह्या गणेशाक भेट दिवन सेल्फी घेवंक लागल्यात। खरें म्हळ्यार तुमकां कोणें विचारलें की गणपती खंय रावता, जाल्यार तुमची जाप जाच्या त्याच्या काळजांत अशीच आसतली आणि हें तितलेंच खरें लेगीत आसा। पूण जर अशी कल्पना गणेशोत्सवाच्या निमतान एका देखाव्याच्या रुपात मांडून आधार कार्डाच्या म्हत्वा विशीं जनजागृताय करता, जाल्यार ह्या कल्पनेची तोखणाय करूंकच जाय न्हय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।